हाली तेंपार गोंयांत चोरयांच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या। गोंयभर शिगम्याची उमेद फाकिल्ली आसतना बेरेस्तारा राती साईगड दुर्भाटच्या साईबाबाच्या देवळात चोरांनी हात मारलो। फंड पेटी फोडून सुमार 50,000 रुपया फारोवन पेटी व्हरून दोंगरार उडयल्या। गोंयांत चोरयेचें प्रमाण वाडिल्ल्यान गांवगिऱ्या वाठारांनी पुलीस बंदोबस्त वाडोवचो अशी मागणी दुर्भाटच्या थळाव्यांनी केल्या। ह्या चोरयेचो फुडलो तपास सुरू आसा। राती 9:30 बंद जाल्लें आनी त्या नंतर ही चोरी जावली अशी। तेणी तें दार मेन कापलें, दार मेन कापून भितर वचोन ही पेटी वचता दोग-तीग लोकांनी उबारून हांगा हाडून उडयली। हें सकाळीं कळ्ळें, अध्यक्षान पुजा करपाक तेन्ना कळ्ळें। मेन प्रॉब्लेम जाला राती हो भट नाशिल्लो हांगसर, आमचो विनाश आसता तो राती गांवांत गेल्लो आशिल्लो त्या पयलीं 2-4 दीस, आनी तो ना म्हणून एकाचें तांकां इजी मेळ्ळें तें, आवाज कांय जालो ना न्हू। ही चोरी पयली एकदां 2010 सालान जवळ जाल्ली आनी आनी 13 वर्सांनी परत चोरी जाली हांगसर। आतां पुलिसान आमकां एक टिप्स दिल्या की ही जशी रिमोट एरियेन जी देवळां आसा तेणी विकली जावं 15 दिसांनी ते पयशे फंडपेटी क्लियर करच्यो। म्हणजे हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या गोंयच्या देवस्थानां जी रिमोट एरियेनी आसा तेणी अर्लियस्ट आठवड्या 15 दिसांनी जें कितें उत्पन्न येता तें एकठें करून बँकेन डिपॉझीट करचें, म्हणजे नुकसान जावपा ना चोरी सुद्दां जाली जाल्यार। तुमकां कितले आशिल्ले पयशे? अंदाज 50,000 रुपया आसतले। आज म्हाका सकाळींच कळ्ळें की आमच्या देवळान साईबाबाच्या की चोरी जाली म्हणून। की हांव म्हाजे सेक्रेटरी प्रशांत नायकाक घेवन सोमतोच वयर येवन पळयत जाल्यार खरेंच देवळांत दार फोडलां आनी दोनूय दारां लोकां फोडून भितर चोरी केल्ली आसा आनी तें व्हरोन वयर उडयल्लें आहा। पळोवपाक अशें दिसता की आमचेर सामको संकट सो येयलो सो देवांचेरूच। सामकें गोंयभर ही पळयत परिस्थिती की चोरी जाता देवळांनी। जर आमच्या सरकारान आनी मातशी चड मोठ्यान दखल घेवची, पुलीस यंत्रणा आनी मातशी सज्ज करची आनी हेजी चोरी जी आहा जाल्या पळय ती बेगून बेगून तिचो सडो रावचो। आनी म्हाका अपेक्षा आसा की आमचे पुलीस बरें काम करता, आमचे त्या प्रमाणेच जातली इन्क्वायरी आनी येवन गेल्ले आसा पुलीस खंय आतां फॉरेन्सीक येवपाचें आसा म्हणून सांगलां म्हाका बाबान आतां, आनी हेजेर तत्काळ उपाय जातलो अशें म्हाका दिसता। गोमंतक टीव्ही खातीर दुर्भाटच्यान शेखर नाईक वळवयकार।